मी आता तुझी काट बरी घा जेव्हा दाखव दाखव दिली नाम ना तुमचेच का तितके लोकांनी घालू माहिती खंयसून येयला बीन म्हणून कितें सांगलेलें ना ना तसं काय ना ना हे ना भाजी बी देवाक दाखय न्हू हा हा यो उजवाचो फुला बिस्किटचे कडेन भाजी बिस्कीट पाकिल्या मागीर थंय देवा कडेन तुवें दवरली म्हाका उलट येना आनी दवरूंक लायली पांयां पडले पडलो आनी ती घालून ना ही बी काडलेली ती काडून दवरल्या आनी ती घातली भितून न्हू तुमी सांगता तुजी भितून घाल मरे मागीर कितें घातलो आराम तुमच्या न्हू जेवण बघ ती फाटली जाता आराम काय ना तो पळो तुला न्हू ना या बघ ती काय करते ओतून बघ पावलो तो तुझ्या कडेन पयलीं केन्ना पयलो तेका बीन तुवें ना ना बाजारांत केन्ना आनी भाजयेचे पयशे दिले तुका हो कन्ना कसली भाजी घेतली तांबडी तांबडी भाजी कितें कितें व्हेलें म्हणटा कितें कितें व्हेलें तेणें कितें व्हेलें पटारान काडून दवरल्या सायडीक कोण आहलें तूं एकटेच आहलें एकटीच सायडीक उरले बाकी फुडें उरले सायटीक व्हरोन सायटीक तितून मंडपान तशें ती मंडपान दुकान ओपन करता म्हणून सांगलें तुका दुकान ओपन करता त्या खातीर म्हाका जाय कोंकणी उलयतालो सारकी काय अशी ना बारीक बोला बारीक उलयता पूण कळा न्हू ती म्हाज्या गरोसो आहलो तो मास्क घातलेले मास्क बरो तुका काळो आहलो चड काळो ना निकोळ सावळ येयला आनी बसलो खंय भाजी दी म्हणून तिणी 50 रुपयाची भाजी दिली ताका आनी बसलो 10 मिनटां सुमार बसलो आनी म्हणूंक लागलो आई मेळलो मी न्यू शॉप उगडटा तेन्ना मेळलो हार हाडलेलो तेणी एक अगरबत्तीचो पुडो हाडलेलो आनी मेळलो ते देवळान जावया मेळलो तूं मातशें घाल आनी पुजा कर मेळलो ती भावडी गेली उठान आनी तुजें मेळलो भांगर जाय ना ती म्हळ्यार तुजो आतां घाल तुका आपलें चलना म्हाका घालूंक मेळना म्हाका एक एक ह्या आयल्या पाटली आनी गळ्यांतली चेन घाल म्हणालो घातल्यान पुजा अगरबत्ती बी लायल्यान पुजा बी केल्यान तेणी आनी मागीर तिणी जाला आई आनी तुज्या हातीर खंय तुज्या भाजयेचे पयशे म्हणून 50 रुपया तुज्या हातीर घातले आनी येता आसतना तिणी म्हटलें ताका दारा वचून भितून म्हटलें म्हाजी सळपय आनी ह्या ती तोका मेळलो भितून घातल्या मेळलो पिशेन हारान घातल्या मेळलो ती हारान बघून उरली तो कळ्ळो तिणेच काडून दिल्या स्वता कसो कितें आहलो काय लांब आसलो धवो शर्ट घातला तोंडाक काळा मास्क आनी काळी पॅन्ट घातला आनी चलत येयला चलत गेला अशें हय तेणें सांगलें कसलो बिजनेस सुरू करता तो हय दुकान आपूण उगडटा म्हणालो शॉप तुका सोन्याची हेची पुजा करपाक पडटा खबर ना आतां म्हाका खबर ना काय म्हाजें नांव नारायण गांवस हांव रावता केरी तर म्हाजी आई सांखळे बाजारान डेली बसताली तर आज एक इन्सिडंट जाल्ली की एकटो एक मनीस आपयली तिका आनी तेज्या गळ्यांतली चेन आनी एक हातींतली काडून घेतली आनी तो पळलो तेन्ना आमकां एक कॉल येयलो घरा कडल्यान तेन्ना आमी धांवत पोलीस स्टेशनार येयले सांगले पण तो म्हणजे कसो म्हणजे ताका पळो म्हणजे ताका देवळान बी आपयलो अशी खबर आसा तिका देवान आपूण येयली आनी तिका सांगलें की तुजी चेन आनी एक हांगाची हातींतली काडून दवर एक कितें तरी सांगणें करता म्हणून सांगलें आनी तिका एक फ्रुटी दिली फ्रुटी दिवन ती गळून पडली आनी तो येवन पळो नांव कितें आईचें तुमच्या नांव आनंदी गांवस आतां तुमी पुलीस स्टेशनान येवन रिपोर्ट केला आत्तां येयला आमी आतां रिपोर्ट केला गोंया पळय कितकेचे भांगर आसतले तुमच्या ऑलमोस्ट आसतले एक 1.5 लाखाचे आसतले चेन